नमस्कार आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक नवो डाव नवो घडी ही आमच्या कार्यावळी इश्टानो. ह्या गोंयच्या नव्या विधानसभे भितर 19 नवे आमदार वेंचून आयल्यात आनी आमी तुमच्या मुखार हाडटात हे 19 नवे आमदार. आयज आमचे मदीं आसात काँग्रेसीच्या तिकेटीचेर निवडून आयिल्ले साळगांवचे आमदार बाब केदार नायक. केदार बाब, येवकार तुमकां. नमस्कार. केदार बाब, पयले फावट तुमी वेंचणूक लढली आणि पहिल्याच धपक्याक तुम्ही निवडून आयले. हो चमत्कार कसो जालो? लोकांचो आशिर्वाद आणि आमी कितें मेहनत केलेली ताजें फळ तें. तुजो पॉलिटिकल प्रवास खंयच्यान सुरू जालो आणि कसो सुरू जालो? म्हजो पॉलिटिकल हांव एक्टीव पॉलिटिक्सान आयलो. पयलीं हांव भारतीय जनता पार्टीक पयलींच्यान हांव बूथ लेवलाचेर काम करीत आयिल्लो आनी जेन्ना 2012 हांवें फर्स्ट पंचायत इलेक्शन लडयलें तेन्ना 2012 हांव पंचायत मेंबर म्हणून निवडून आयलो. रोखडोच म्हाका संदी मेळ्ळी सरपंच जावपाची म्हणून त्या कार्यकाळान हांवें सरपंच म्हणून काम केलें. म्हाजो नेक्स्ट टर्म 2017 तसोच हांव अनअपोज रेस मागूस ह्या पंचायतीन निवडून आयलो आनी तेन्नाय हांवें सरपंच म्हणून काम केलें, कार्यकाळ सांबाळलो. पण तुजी जी सरपंच म्हणून जो निवडून आयलो तेन्ना तूं BJPन आशिल्लो. सो BJPन तुजी खुबशीं वर्सां गेली. तुजें राजकारण तुवें BJPंतल्यान सुरवात केली. सो ह्या फावट काँग्रेसीच्या तिकेटीचेर जेन्ना तूं उबो रावलो तेन्ना तुजे जे पारंपारीक पयलींचे BJPंतले इश्ट आशिल्ले तांची कितें रिएक्शन आशिल्ली? जेन्ना तुमी पळयलां आसतलें की जे साळगांवकर एका BJPन जेन्ना भितर घेतलो तेन्ना जितले कार्यकर्ते आसलेले BJPचे ते सगळे दुखून गेलेले आनी दुखून वचून ते आमी तेन्नाच तुमी तो फाटलो एपिसोड सगळो पळयलो आसतलो आनी मागीर एक आमी टुगेदर फॉर सालेगांव म्हणून एक मंच तयार केलो. सगळे जाण एकठांय आयले, सगळे लायक मायंडेड जे आसलेले जे पार्टीकूय भरपूर काम करताले मरून कितले वर्सांचेच, तांकां अशें दिसलें की तेंचे कडेन एक विश्वासघात जाला म्हणून आनी तो आमी तेन्ना टुगेदर फॉर सालेगांव म्हणून मंच केलो तयार आनी त्या मनशा वयल्यान आमी थंयच्यान चालू एक नवें पॉलिटिकल कॅरियर कशें आमी स्टार्ट केलें आनी थंयच्यान आमगे डिसिजन घेतलें की आमी काँग्रेसीच्या टिकेटीचेर सीट लडोवचो म्हणून आनी आमी तो लडयलो. आनी तेन्ना भरपूर सपोर्ट गिरीच्यान आमी कॅम्पेन चालू केल्लेली आनी फुडें वता वता आमकां लोकांचो प्रतिसाद तसोच लोकांचो सपोर्ट वाडत गेलो आनी मागीर तुमी फुडें पळयलां आसतलें इलेक्शन आयलें आनी तें इलेक्शन आमी जिखलें. तूं जेन्ना प्रतिसाद वाडत गेलो म्हणटा तेन्ना BJPचे जे पयलींचे लोक तुजे बरोबर आशिल्ले ते तुजे बरोबर अजून आसात काय ते BJPनूच रावल्यात? ना ना, म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 75% म्हटल्यार जाता जे लोक आसले BJP वांगडा तेंच्यांनी सगळ्यांनी म्हाका सपोर्ट केलो आनी तेकाच लागून आमी एक व्हड हितून मार्जिनान जिखून आयले. BJPतले लोक तुका सपोर्ट केलो. आतां BJP एक विशिश्ट विचार बाळगुपी पक्ष. काँग्रेसीची विचारसरणी BJP परस वेगळी. जेन्ना तो BJPंतल्यान काँग्रेसीन आयलो तेन्ना काँग्रेसीचे विचारसरणे कडेन एडॉप्ट जावपा खातीर आनी ती विचारसरणी आत्मसात करचे खातीर तुका कितें एडजस्टमेंट करचें पडलें? म्हजें फ्रँक ओपिनियन तुमकां दिता. म्हाका दिसता चड टायम हितून आमकां तें सगळें करपाक मेळूंक ना. हांगा म्हाका दिसता ते 1 म्हयन्याच्या भितर सगळें म्हणजे थंयच्यान आमी हे सायडीन टुगेदर फॉर सालेगांव जाले आनी थंयच्यान आमकां टिकेट मेळ्ळी आनी आमी ते फुडें सोमतें कॅम्पेन चालू केलेली. सो ह्या मदीं गॅपान चड हें ना. एकूच हांव सांगूंक शकता तुमकां की जें आमी ऑर्गनायजेशन काम केल्लें BJPचें मातशें ऑर्गनायजेशनाचें काम आनी तेंचें ऑर्गनायजेशन स्ट्रॉंग बांदप आसता तें आमकां भरपूर फायदो पडलो इलेक्शनाक. म्हणजे बूथ लेवलाचेर, लोकल लेवलाचेर, ग्रासरूट लेवलाचेर. करेक्ट. सो ह्या ग्रासरूट लेवलाचेर तूं वावुरला. आतां चडशे आमकां आमदार दिसतात वेंचून आयिल्ले किंवा जे निवडणुकेक उबे रावतात अशे लोक दिसतात जांची कितें तरी लॅगसी आसता, जांचो आवय बापूय कितें तरी पॉलिटिक्सान आसता, नाल्यार भाव भयण कोण तरी पॉलिटिक्सान आसता, नाल्यार कोण आवय बापूय असो मेंबर तरी आसता खंयचे तरी राजकीय पक्षाचो. तुज्या घरांत अशी कितें परंपरा आशिल्ली राजकारणाची? ना, आमच्या घरान म्हणजे पॉलिटिक्सान कोण ना. आमचे आजो आनी आजी जे म्हणटाले ते गोवा फ्रिडम स्ट्रगलान तेंच्यांनी भरपूर तेंचो वांटो आसा आनी फ्रिडम फायटर्स फॅमिलींतल्यान हांव एक भुरगो, तेंचो नातू हांव. ताच्या भायर आमच्या पॉलिटिक्सान अशी म्हाजी आजी एकदां पंचायत मेंबर म्हणून निवडून आयिल्ली खूब पयलीं ड्युरींग द टायम ऑफ लिबरेशन. नाजाल्यार कांय ना. पूण तुका पॉलिटिकल एस्पिरेशन कशें तयार जालें जेन्ना तूं वाडटालो कॉलेजीन आसतना, इश्कॉलान आसतना? तुज्या मुखार कितें असो फुडार आशिल्लो?
कॉलेजीन आसतनाच्यानूच म्हाका सदांच आमचे भुरगे जे आसा हांव मातसो वोकल आसलेलो, कोणाचे कितें इश्यू जाय जाल्यार हांव सदांच तो इश्यू मांडटालो. हे करीत करीत जेन्ना गांवांत एक दीस पंचायत इलेक्शन लागीं आयलें तेन्ना सगळे आमच्या वाड्या वयले भुरगे म्हाजे कडेन आयले आनी तेणें सांगलें की केदार ह्या फावटी इलेक्शन तुवें लडोवंक जाय. तूं म्हणजे पॉलिटिक्सान नासतना सदांच वोकल आसता, आमकां लागून तूं काम करता, आमचें कितें गव्हर्मेंट ऑफिसांनी कितें कामां आसता तूं व्हरून आमची करतालो. सो ते सगळ्यांक दिसपाक लागलें की हांवें तेन्ना तें इलेक्शन कॉन्टेस्ट करचें म्हणून. आनी तें कॉन्टेस्ट केलें तें इलेक्शन सुद्दां आमी सामकें वन सायडेड जिखलेलें, कित्याक म्हाका तेन्ना जवळ जवळ त्या पंचायत इलेक्शनाक 400 वोट पडलेले आनी म्हजो ऑपोनंट जो एक्टिवली पॉलिटिक्सान आसलेलो ताका फक्त 40 वोट पडलेले, एक व्हडल्या मार्जिनान जिखलेले. आनी सेकंड एका तशेंच म्हाजे एगेन्स्ट कोणूच रावंक ना. म्हाका अनओपोज आख्ख्या गांवान म्हणजे तेंच्यांनी एक डिसिजन घेतलें की म्हाजे एगेन्स्ट कोणें कॉन्टेस्ट करचें न्ही म्हणून. आनी अनओपोज हांव गेलो जो टर्म आसा तो म्हजो अनओपोज हांव जिखून आयलो. त्या वेळार तूं खंयच्या पॉलिटिकल पक्षान बी आशिल्लो? BJPचो कार्यकर्तो सदांच फ्रॉम द स्टार्ट. ओके. 2006 हांव बूथ प्रेसिडेंट म्हणून हांवें काम चालू केलेलें आनी थंयच्यान म्हजो पॉलिटिकल हें इल्लो इल्लो फुडें म्हणजे वाडत रावलो. जेन्ना तूं सांगता आपूण BJPचो मेंबर आशिल्लो, बूथ लेवलाक वावुरतालो आनी इतकीं वर्सां तुवें BJPन काडल्या, BJPची एक विशिश्ट विचारसरणी आसा, जी विचारसरणी सद्याच्या राजकारणा भितर प्रबळ जायत चल्ल्या. ते विचारसरणी कडेन आतां पयसावतना तुका कशें दिसता? आमी जेन्ना BJPचे ग्रासरूट लेवलाचेर काम करीत आयिल्ले तेन्ना आमी सदांच एक गजाल आयकून आयिल्ले की BJPचो कार्यकर्तो हो श्रेश्ठ म्हणून, आनी BJPचो कार्यकर्तो आसता तोच पायऱ्यो मारून मारून वयर वतात म्हणून. पूण जेन्ना आमकां कळून आयलें की अशें ना आनी तेन्ना हें जालें की इम्पोर्ट केले गेले सगळे हांकां भायरच्यान कोण कोण पॉलिटिशियन आसलेले, तेन्ना आमी सगळे दुखावले, जे मेन BJPचे कार्यकर्ते आसलेले सगळे दुखावले. आनी तेन्ना तेंच्यांनी आमी सगळ्यांनी एकठांय जावन एक डिसिजन आमकां घेवचें पडलें मनार फातर दवरून, आनी तें आमी घेतलें. आतांचे BJP भितर आनी तेन्नाचे BJP भितर तुका कितें फरक दिसता? ना, भरपूर फरक आसलो. मनोहर भाई जेन्ना आसलेलो आनी मनोहर भाई आतां ना. म्हाका दिसता BJPन भरपूर फरक आयला आनी म्हाका दिसता ह्या म्हज्या विचाराचेर कोण हो विचार म्हजो नाकारचो ना, कित्याक तुमी खंय वचून विचारलें जाल्यार तुमकां हें आन्सर मेळटलें डेफिनेट. पूण कशा तरेचो फरक? कितें फरक एक्झॅक्टली तूं जेन्ना फरक म्हणटा तेन्ना? कार्यकर्ते जे आसलेले, कार्यकर्त्यांक कन्सिडरेशन आसलेले, कार्यकर्त्यांक मान दिवन हें करताले. आनी आतां आमी गेल्या थोड्या वर्साचे जे पॉलिटिक्स पळयलां तेन्ना फक्त तेंचें एक नवी आयलें की कार्यकर्त्याचे कांय से ना खंयच्या हितून. फायनली कोण विनेबिलिटी म्हणपाक लागले फॅक्टर, ते विनेबिलिटी फॅक्टर पळयताले आनी आमी कॅन्डिडेट चूज करताले. आनी तेंच तुमी पळयलां आसतलें की म्हाका दिसता जितले आमदार BJPचे जिखून आयले 20 भितरले कोर BJP मेंबर हार्डली 4 ते 5 आसतले दिसता म्हाका. पूण BJPचो जे एक ठरावीक असो एक मतदार आसा, BJPन तो मतदार बांदून दवरला आपल्या कडेन, हो मतदार सहसा शिफ्ट जायना. तुज्या उदाहरणान दिसलो की हो मतदार शिफ्ट जालो. समजा जयेश थंय येवं नाशिल्लो, हायपोथेटिकल क्वेश्चन, आनी त्या जाग्यार आनी कोणूय जर उबो राविल्लो जाल्यार BJP थंय निवडून येतली आशिल्ली? BJP थंय येवपाची न्ही, डेफिनेटली येवपाची निवडून. तुमच्या तकलेंत कोण उमेदवार आशिल्लो तेन्ना? जयेश आयलो दुसऱ्या पक्षांतल्यान? ना, खूब आमी म्हाका दिसता पार्टी भितरूच खूब जाण आसलेले. दिलीप परुलेकर आसलेलो सिनियर मेंबर, म्हाजें नांव आसलेलें. मागीर रुपेश नायक म्हणून एक ZP आसलेलो, तेजें नांव आसलेलें. अजय म्हणून आमचो मित्र आसलेलो तेजें आसलेलें. संदीप आमचो मित्र आसलेलो. अवी म्हणून मित्र आसलेलो आमचो. सगळे BJPक काम करीत आयिल्ले. कोणाकूय एकट्याक तेंच्यांनी तेन्ना दिवंक जाय आसलेली. सो हाचे भितरले एकट्याक जर कोणाकूय तिकेट दिल्ली जाल्यार ते फरक जातलो आशिल्लो? हय, डेफिनेटली सगळे एकठांय उरपाचे, टुगेदर फॉर सालिगांव जावं, आनी सेपरेट मंचूच केन्ना तयार जावपाचो नासलेलो अशें डेफिनेटली म्हाका दिसता. गेल्या वेंचणुके भितर तुज्या मतदारसंघात अनेक प्रश्न आशिल्ले. हे प्रश्न सुटावे जावचे खातीर गेल्या आमदारान फावो तशें काम केल्लें? ना, डेफिनेटली ताणें काम करूंक ना. ताणें जर काम केल्लें जाल्यार तो आयज म्हाका दिसता विक्टोरियस आसपाचो आनी तो आमदार म्हणून आसपाचो. ताणें तें काम करूंक ना, तो खंय तरी लॅक जालो काम करपाक. सो ताका लोकांनी आतांचें म्हाका दिसता जे पॉलिटिक्स आसा हे पयलींच्या भशेन ना. यू विद द परफॉर्म ऑफ पॅरीश म्हणटा पळय तशें आतांचें पॉलिटिक्स. 5 वर्सां भितर तुवें परफॉर्मन्स तुजें दाखोवंक जाय, तुवें डिफरन्स हाडून दाखोवंक जाय.
आनी तुवें डे वनांच्यान काम करूंक लागपाक जाय. सो तूं आयच्या हितून लोकूय सामके हुशार जाल्लेले आसा, एड्युकेशन लेवलूय सगळ्याक वाडलेलें आसा. सो लोक तूं काम करना, परफॉर्म करना, लोक तुका तुजो जागो दाखयता. कामां करप हो आमदाराचो एक मुखेल म्हणजे एक स्ट्रेंथ. ताणें कामां जर करीत आमदारान जाल्यार आमदार परतो वेंचून येता. हय, डेफिनेट. पूण सद्याच्या ज्या वातावरणा भितर खंयी वचत जाल्यार लोकांक कामां कसली काय जाल्यार सगळ्यांत पयलीं आसता तें म्हणटा आमकां जॉब जाय. आतां जॉब दिवप हें आमदाराचें काम न्ही, जॉब क्रिएट करप हें आमदाराचें काम. पूण जॉब मनशान आपल्या कुवतीचेर मेळपाक जाय, करेक्ट. कुवतीचेर घेवं जाय. करेक्ट. तुज्या मतदारसंघान असो आपल्याक जॉब जाय अशें येवपी तुजे कडेन युवकांचें प्रमाण कितलें आसा? आसा, सगळ्यांक दिसता आयच्या हितून म्हाका दिसता की गव्हर्मेंट जॉब हो सेफस्ट म्हणून. आनी सगळे पेरंट्स आसता ते म्हाका दिसता तेंची एक मातशी चुकूय जाता की भुरग्यांक फक्त ते सांगता की गव्हर्मेंट जॉब घेवचो, तुमी फुडें सरतो, तुजें लायफ सिक्युअर जातलें. एक्चुली तशें आसना कांय. गव्हर्मेंट जॉब तुमी म्हटलां तशें तेंचें कितें केपेबिलिटीचेर तांकां तो जॉब मेळपाक जाय, मेरिटाचेर तो जॉब मेळपाक जाय. पूण अदरवायज जर गव्हर्मेंट जॉब ना सुद्दां जाल्यार प्रायवेट सॅक्टर आतां कितलो वयर आयिल्लो आसा, कम्पिटेटीव आसा, तो आसा. मागीर कितलेशेच गोंयान गोवा आमचें एक टुरिजम स्टेट. सो म्हाका दिसता बारीक बिझनस, SME, बारीक स्मॉल टायम बिझनसान सुद्दां भरपूरशे जॉब्स तयार जाता. जॉब बिझनस हें केलें जाल्यार इनकम भरपूर वाडलेलो आसा. सो हे विविध हितून म्हाका दिसता आतां नवे जनरेशनान आपलें हें पळोवपाचें आनी फक्त गव्हर्मेंट जॉब हें टार्गेट करचें न्ही. गव्हर्मेंट जॉब हें टार्गेट करचें न्ही. बाकीच्यो खुबश्यो संदी गोंया भितर आतां निर्माण जाल्ल्यो आसात आनी त्या संदीचो भुरग्यांनी, आयच्या तरणाट्यांनी लाव घेवचो अशें आमदार केदार नायक हांकां दिसता. तांचें म्हणणें सारकें आसा. कारण गव्हर्मेंट जॉब म्हळ्यार एक सेक्युरिटी अशी जी आमचे भितर जर फिलींग आसा ती गोंयकारांनी काडून उडोवचीच पडटली. कारण गव्हर्मेंट जॉब वाडनात, ते उलट तर प्रायवेटायझेशनाच्या युगा भितर उणें जायत चल्ल्यात. हाचेर आमी उलोवयाच. पूण सद्या वेळ जाला एक ल्हानसो ब्रेक घेवपाची. ब्रेका उपरांत परते मेळुया. तुमी खंय सुचूं नाकात, पळयत रावात नवो डाव नवो घडी गोमंतक टीव्हीचेर. नमस्कार आनी परतून तुमकां येवकार आमचे कार्यावळींत नवो डाव नवो घडी. इश्टानो, ह्या विधानसभे भितरलो एक तरणाटो गडी आमचे भितर आसा, जो पयले फावट गोंयच्या विधानसभेंत वेंचून आयिल्लो आसा सालिगांवचो आमदार म्हणून. आमी येवकार दितात बाब केदार नायक हाका आनी ताजे कडेन ही भासाभास फुडें चालू दवरतात. केदार बाब, ब्रेकाक वचचे पयलीं आमी विंगड संदी कश्यो आसात आनी तांचो ह्या तरणाट्यांनी आयच्या कसो लाव घेवचो हाचे विशीं उलयले. तुजो मतदारसंघ आसा तो एक टुरिजमाक रिलेटेड आसा. तातूंत टुरिजमाचो खूब प्रसार जाल्लो आसा. एक धंदो उद्योग थंय बरे तरेन उबो राविल्लो आसा. पूण ह्या उद्देगाचो फायदो थळाव्या थंयच्या लोकांक फावो असो जाल्लो दिसना. कारण कंप्लेन सदांच अशी आसता की भायले लोक येवन आमचो धंदो कॅप्चर केल्लो आसा, आमकां कांय मेळना. ह्या प्रस्नाचेर तूं कशे तरेन उत्तर सोदतलो? म्हाका दिसता आमी जे तरणाटे पास आवट जावन भायर सरता तांकां एक अवेरनस करपाची गरज आसा. प्रायम मिनिस्टर रोजगार योजना, चीफ मिनिस्टर्स रोजगार योजना, EDC हे विविध भरपूर नव्या भुरग्यांक धंदो चालू करपाक लागून भरपूर लोन दितात. आनी जर तुमी एक बारीक एक कार्यशाळा कशी घेतली आनी तांकां हें अवेरनस दिलें एक कॅम्प करून, जाल्यार म्हाका दिसता हेजो खूब फायदो जातलो. कित्याक जेन्ना भुरगो कितें बिझनस चालू करूंक वयता तेजो बॅकग्रावंड एक मिडल क्लास फॅमिलींतलो आसलो जाल्यार ताका तो धंदो चालू करता आसतना कॅपिटल जो जाय पडटा तो आसना तेजे कडेन. सो जेन्ना जर ताका हें अवेरनस दिवन तांकां सांगलें की अशें बाबा स्किमीचे अंडर तुमकां हें कॅपिटल गव्हर्मेंट हेज्या अंडर तुमकां दिवंक मेळटा, जाल्यार हेजो आमकां भरपूर फायदो जातलो. सो अवेरनेस पातळचो म्हणून तुवें आमदार म्हणून तुज्या मतदारसंघा भितर काम करचेंच पडटलें. आनी म्हाका दिसता की येणाऱ्या काळांत जो येवपाचो जो फुडलो जो काळ आसा त्या काळांत जॉबाचो प्रश्न गंभीर जायत वतलो. ताका लागून हो अवेरनेस आसप सगळ्यांत म्हत्वाचो. सद्याच्या काळा भितर तुज्या मतदारसंघात मुखेल प्रश्न खंयचे? जॉबाचो एक आसाच, बाकीचे मुखेल प्रश्न खंयचे? जॉबाचो एक आसाच, तो जर सायडीन काडलो जाल्यार म्हाका दिसता उदकाचो एक मेजर इश्यू आसा आमच्या हितून. लायटीचो येस आनी भरपूर प्रॉब्लम वाडत आसा.
आमच्या वाठारान 2-2, 3-3 वरां सुद्दां लायट नासता. सो लोकांच्या येसांनी कॉल येत आसा आनी म्हाका दिसता आतां मनसून लागीं येता आनी मनसून लागीं येवच्या हितून तुमी लास्ट टायम पळयलो आसतलें की जे वादळ बीन जावन गेल्लें तेन्ना भरपूरसो लोकांक त्रास जालो. 2-2, 3 दीस लोकांक लायट नासलेली. म्हाका दिसता हजारांनी झाडां अप्रूव्ड जावन लोकांच्या घरार, लोकांच्या धंद्यार हेजेर पडून, रस्त्यार पडून सगळें हें जाल्लेलें. सो हेज्यो सगळे जर तयारी करतले आमी जाल्यार हें आमी प्रिपेर्डनस, रेडिनस हातांत दवरूंक जाय. आनी हेंच करपाक लागून आनी एक इशू गेल्या फावटी तुमी पळयलो आसतलो की ग्रीन हें आसा पार्क हॉटेल गिरी, थंय बुट्टी येवन तो आख्खो हें हायवेज बंद जाल्लो. आनी कितें जातालें की तो हायवे बुडले काय आमी सगळे थंय वताले. म्हणजे थंय रेडिनस कांय नासलें, प्रिपेर्डनस कांय नासलेलें. सो ताका लागून आयज सकाळीं सुद्दां आमी सगळे इंजिनियर्स, सगळ्या डिपार्टमेंटाचे इंजिनियर, WRD, PWD, हायवे, PWD वॉटर, हांकां आयज सकाळीं घेवन आमी इन्स्पेक्शन चालू केलें. म्हाका दिसता 2 जायसर आमी इन्स्पेक्शन करताले. आनी अजून जे तेंच्यांनी ते हे कल्वर्ट बांदलेले, बॉक्स कल्वर्ट, तेच्या भितर अजून ते माती आनी ती डेब्री आसा ती अजून काडूंक ना. आयज फोटो सुद्दां मारून आमी काडल्या. आनी तांकां इनिशिएटीव घेवन आमी आयज रिक्वेस्ट केला की हे मनसून चालू जावच्या पयलीं सगळे जाग्यार घालचें पडटलें, जाल्यार सेम सिच्युएशन आनी एकदां जातलें. सो ह्यो सगळ्यो तयारी आसा आमी प्री मनसून वर्क हे सगळें आतां आमी तयार करपाक जाय, तयारेक लागपाक जाय. आनी तशेंच लायटीचो आनी उदकाचो हो प्रॉब्लम म्हणजे सोडोवपाक लागून हांवूय भरपूर इनिशिएटीव घेतलो आनी ट्राय करतलो सुटका करपाक. तुजो गांव पणजेक सामको लागीं, पणजेक सामको तुमकां एक्सेस आसा, तरी सुद्दां पणजे आनी वेऱ्यां हाचे भितर खुबसो फरक आसा. आनी फरक आसपाच आसा कारण तुमची एक पंचायत आनी पणजे एक म्युन्सिपालिटी. आतां ही पंचायत जावन सुद्दां तुमच्या गांवा भितर अर्बनायझेशन खूब वाडटा, ग्रीन कवर सोंपता. लोकांची अशी तुमच्या मतदारसंघा भितर कागाळी आसा की आमच्या मतदारसंघा भितर झाडां मेळना खूब कातरतात आनी जाय तशें इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन फोफावता. त्या इल्लिगल कन्स्ट्रक्शनाचेर तूं कितें म्हणटलो? म्हाका दिसता सगळी जे डिपार्टमेंट आसा आमच्या वाठारांत थोडो सियाळ झाडाचो हें येता, भाग लागता. सो सगळे ऑथॉरिटीज ज्यो आसा हेंच्यांनी जर स्ट्रिक्ट एक्शन घेतली जाल्यार मेजर इश्यूज आसा ते सॉर्ट आवट जातले. पॉलिटिकली इनवॉल्व जायनासतना जर हांकां काम करूंक दिलें ह्या ऑथॉरिटींक आनी तेंच्यांनी जर हेजेर सगळें एक्शन घेवपाक चालू केल्यो जाल्यार मेजर सुटका हे इश्यूज आसा तेजेर सुटका जातली. झाडां मारलीं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान जर एक्शन घेतली तेजेर फुडें ते भंय आसतलो की आनी एकदां अशें जायत जाल्यार बाबा एक ऑथॉरिटी आसा जी आमचेर एक्शन घेतली. तशेंच TCP आसा, उरलेली कलेक्टरेट आसा, तेंच्यांनी सगळ्यांनी जर पॉलिटिक्स इनवॉल्व थंय करनासतना तेंच्यांनी आपल्या भशेन एक स्ट्रिक्ट विजील दवरलें जाल्यार मेजर इश्यूज म्हाका दिसता सुटका जातली. इश्यूज सुटका करप हें आमदाराचें काम, पूण खुबश्या आमदारांची मागीर अशी कागाळ जाता की आमच्या मतदारसंघात विकास जायना, सरकाराचें जाय तशें कॉर्पोरेशन मेळना आनी हे निमित्त जावन पक्ष बदलप जाता. तूं मुळांत भाजपाचो कार्यकर्तो, आतां तूं काँग्रेसीन आयला. काँग्रेसी भितर तुजे विशीं लोकांक संशय दिसता की काँग्रेसीन तुका आपणायला, आपलो म्हूण समजला? एक इश्यू जालो तयार ते दिसा की आमी म्हाका दिसता गव्हर्मेंट जेन्ना फॉर्म जालो तेन्ना आमी आमचे सगळे पंचायत मेंबर्स जे आसलेले ते म्हणपाक लागले की CMाक आमी ग्रीट करुया. पूण हांव आमच्या सगळ्या पंचायत मेंबरांक ताका विश करपाक गेल्लो तेन्ना म्हाका दिसता थोडेशे इश्यूज जे म्हणजे काम ना गरज ते इश्यू काडप ते जाले. म्हाका दिसता जेन्ना कोणूय चीफ मिनिस्टर जाता हो एक कॉन्स्टिट्युएन्सी जायना, तो गोंयभर आख्ख्या गोंयचो चीफ मिनिस्टर म्हणून जालो वता. आनी तेन्ना म्हाका दिसता आमी वचून ताका विश केले. हितून कांय म्हाका दिसता कितें रॉंग आमी करूंक ना, फक्त आमी ताका विश करपाक गेले. तेच्या वयल्यान मागीर आनीक थोडे ताका फाटें फुट्टा मागीर. बरोबर, खूब जाणांनी ते पेपरांनी बी आयिल्लें की तूं CMाचे भेटीक गेला, सो हातूंतल्यान कदाचित तो BJPन परतो वता काय, अश्यो अफवा तयार जाल्यो. आतां ह्यो अफवा तयार जाताच आनी ह्या अफवांक बेसीस आसा, कित्याक हाजे पयलीं अशें गोंयांच्या राजकारणा भितर घडिल्लें आसा. पूण तुका जर अशी ऑफर आयली, हांव तुका परत म्हणत की कांय तुका अशी ऑफर आयली, आतां तूं काँग्रेसीन चल ना, तूं परतो BJPन यो, तूं कसो विचार करतलो त्या ऑफरीचेर? ना, आमी पळय काँग्रेसीच्या टिकेटीचेर आमी जिखून आयिल्ले आसा. 5 वर्सां आमी काँग्रेसीचेर रावन काम करताले. ऑपोजिशनान आसूं म्हाका खूब जाणांनी क्वेशनूय केले, ऑपोजिशनान आसा तूं काम कसो करतलो, तुमी कमी पडटले काम करपाक. तेन्ना हांव तांकां तेच रिप्लाय दितालो की कॉन्स्टिट्युशन हें आसा आमचें इंडियेचें, हेज्या अंडर आमी सगळें काम करता. सो
कॉन्स्टिट्युशनान खंयच मेन्शन केलें ना की रुलींग खंयची कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा ताका सुबेज कितें फंड्स दिवचे जावं सुबेज प्रोजेक्ट तेंचे पास करचे आनी ऑपोजिशन कोणा तेंचे कमी करचे अशें कांय बरयल्लें ना म्हणून सो म्हाकाय दिसना चीफ मिनिस्टर आमचो आसा तो पार्शलिटी ती करतलो म्हणून ताजे कडेन चीफ मिनिस्टरा कडेन पयलीं पासून तुजी वळख आसतली BJPंतले हेर जाणां कडेन तुजे कशे संबंद आसात आतां आसा संबंद आसा ते पयलींचे आसा ते आसाच ते तोडूंक शकना कोणूय खंयचेय फ्रेंडशीप आसा ते सेपरेट आनी आमचें पॉलिटिकल हें आसा तें सेपरेट आसता ओके काँग्रेसीक सद्या तशी मरगळ आयल्या खूब पॉलिटिकल पंडितांनी विचार केल्लो आनी मतूय उक्तायल्लें ह्या फावट की काँग्रेसीक घडये ह्या फावट सत्ता मेळूंक शकता पूण हें उरफाटें जालें आनी BJP पावरान आयलो काँग्रेसीची पावर कमी जाली तुमचे फकत 11 आमदार सद्या विधानसभे भितर आसा ह्या काँग्रेसीक जर बळकटी हाडटलो काँग्रेसीक जर फुडें बळ वाडयतलो आनी तुमची संख्या वाडयतलो आमदारांची जाल्यार फुडल्या 5 वर्सांक तुका कितें करचें पडटलें म्हाका दिसता ह्या फावटी जे आमी सावथ गोवान पळयलां सावथ गोवा वॉज ऑलवेज अ काँग्रेस बेशन आनी थंय चडशे सीट सदांच काँग्रेसीचे येताले आनी ह्या फावटी जर पळयलां जाल्यार आमी ते परते जालेले आसा सो थंय बायफिकेशन ऑफ वोट्स खूब जाले मायनॉरिटी जी गोंयची चडशी काँग्रेसीक सदांच लॉयल रावन काँग्रेसीक वोट करताली तुमी ह्या फावटी पळयलां आसतलें की हे सगळे वोट फुटून सगळ्या डायरेक्शनान गेले आम आदमी पार्टी गोंयान आयली TMC पार्टी आयली मागीर RG पार्टी हांगा सगळे वोट बायफिकेट जाले आनी म्हाका दिसता BJPचो जो वोट बँक आसलेलो तो इंटॅक्ट उरलो आनी तांकां हेजो सारको भरपूर फायदो जालो मायकल लोबो आनी तुजे संबंद हांचे विशीं भरपूर चर्चा जाता की तूं मायकलाचो मनीस म्हणून सामको काँग्रेसीन हातूंत कितलें तथ्य आसा तूं कोणाचो मनीस बी असो काय तूं स्वतंत्र अस्तित्व आशिल्लो स्वतंत्र मत आशिल्लो आमदार स्वतंत्र मत आशिल्लो आमदार ऑफकोर्स आनी हांव सालिगांवच्या लोकांनी म्हाका निवडून दिला पूण हांवें सांगलां तशें की CM सुद्दां पयलीं आसलो हांव BJPन आसतना तोय आमकां हेल्प करतालो तसोच मायकल लोबो हो BJPनूच मिनिस्टर आसलेलो तेणेनूय आमकां भरपूर हेल्प केला प्रोजेक्ट हाडपाक डेव्हलपमेंट करपाक म्हाजें रिलेशन सदांच सगळ्यां कडेन बरें आसलेलें आतां तेजे आनीक फाटें कोण फुटता ते तुमी पळयलां आसतलेच पूण हांव आनी एक सांगूंक सोदता तुमकां की मायकल लोबोन आमकां इलेक्शनाच्या टायमार सुद्दां आमकां एडवायस बऱ्यो दिल्या आपलें जें एक्सपिरियन्स पॉलिटिकल आसा इतले व्हडले वास्ट एक्सपिरियन्स ते आमचे कडेन शेअर केला कितें करचें कितें करचें न्ही हें आमकां ताणें सांगलां आनी आमकां इलेक्शनाच्या टायमार सुद्दां भरपूर गायडन्स दिवन आमकां हेल्प केला नो डावट तेजेर आतां पंचायत इलेक्शन डिक्लेअर जालां जुनांत रोखडेंच येवपाचें आसा थंय तेन्ना तुमचो रोल कितें आसतलो पंचायत इलेक्शनाक आमचे सय पंचायती निवडून येतल्यो दुसरो एक मुवमेंट सुरू जाल्लो रेव्होल्युशनरी गोवन्स गोवा फॉर गोवन्स हे धर्तरेचेर आनी ह्या फावट तांणी बरीच सायजेबल मतां काडल्यात तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर तांचो प्रभाव कसो वाडटा तो तुका दिसता म्हाका दिसता तेंचो वोट शेअर ह्या फावटी वाडलेलो आसा आनी तेंच्यांनी म्हाका दिसता की एक सर्टन हेजेर लोकांक कन्विन्स केलेलें आसा की RG इज अ ऑप्शन म्हणून जर हें नाकारलें आमी ना म्हणटा जाल्यार तांकां 1 लाखाच्या लागीं वोट पडपाचें नासलेलें सो तेंचो प्रभाव आसा कॉन्स्टिट्युएन्सींचेर आनी मनोज परबांनी तुमी पळयलां आसतलें दोन कडेन रावला आनी ताणें सायजेबल वोटूय काडलेले आसा सो तेंचो डेफिनेटली प्रभाव आसा ताका नाकारूंक शकना आमी BJPचे ह्या 5 वर्सां भितर तुका दिसता गव्हर्मेंट स्टेबल रावतलें काय गव्हर्मेंट पडपाक शकता तूं नवो खेळगडी आनी नवो तेच म्हणटा म्हाका इतले पॉलिटिकल एक्सपिरियन्स ना ते हेजे आन्सर दिवपाक बरोबर जेन्ना तूं सिनियर पॉलिटिशियन्सा कडेन उलयता म्हणजे तुज्या पक्षाच्या किंवा म्हाका दिसता 20 नंबर आसा हेंचे कडेन 20 नंबर इज अ लार्ज नंबर बरोबर सो तुका दिसता धोका आसतसो म्हाका दिसना तेंचे कितें जायतशें काँग्रेसी भितर हांव परत येता आतां तुमचें नेतृत्व बदल्लां अमित पाटकर तुमचो नवो अध्यक्ष जाला काँग्रेसी कडल्यान म्हणजे नवो अध्यक्ष जाला आनी नवी जी तुमची कार्यकारिणी आसा ताजे कडल्यान तुका कशें कॉपरेशन मेळटा ना बरें कॉपरेशन मेळटा आतां सुद्दां तो नवो प्रेजिडेंट जावन ताणें आमकां कॉल केला ताणें सगळ्याक वाठारान मिटिंग्यो चालू केल्या सो म्हाका दिसता एक्टीव आसा तो यंग आसा चॅलेंजीस ताका भरपूर आसा फुडें पूण म्हाका दिसता तो हे सगळे एनर्जेटीक आसल्या कारणान तो ही चॅलेंज घेवनूच फुडें चल्ला आनी आय सी ब्रायट फ्युचर ताका एक आमदार म्हणून तुज्या मतदारसंघा विशीं तुजी कांय सपनां आसतलीं तेच प्रमाणे एक लेजिस्लेटर म्हणून गोंयचे विशीं
तुजी कांय सपनां आसतलीं. फुडल्या 5 वर्सां भितर तूं कसलें गोंय पळोवंक सोदता? म्हाका दिसता खंयच्याय आतां डिपार्टमेंटान गेलो तूं आनी कितें काम व्हेलें जाल्यार सगळ्यांचें एकूच हें आसा की ट्रेजरी खाली आसा म्हणून नवे वर्क्स घेवपाक व्हडलें जावचें ना. सो म्हाका दिसता हेंच्यांनी जो इनकम जनरेशन आसा हो टुरिजम सॅक्टर वाडोवचो. फिशींग इंडस्ट्री आमची व्हडली, ह्या फिशींग इंडस्ट्रीन तेंच्यांनी कितें इनकम गव्हर्मेंटाक वाडोवपाचो आनी आमी गोवा एक सेल्फ सफिशियंट सेल्फ रिलायंट गोंय जावचें अशें म्हजें सपन आसा. सेल्फ रिलायंट गोंय जावचें अशें आमचे जे नवे तरणाटे आमदार बाब केदार नायक आसा, साळगांवचे आमदार, तांचें हें सपन आसा. इश्टानो, आमी पळयलें हाचे आदीं जे आमदार पयले फावट वेंचून आयल्यात विधानसभे भितर, तांकां राजकारणाचो इतलो अनुभव नासूं, पूण तांकां नक्कीच गोंया बद्दल कन्सर्न आसा, समाजा बद्दल कन्सर्न आसा आनी गोंयचें बरें जावचें अशें तांकां खात्रीन दिसता. तुमचे सारके तरणाटे आमदार ही आमच्या गोंयची फुडली आस. कित्याक बाकीच्या लोकांनी ट्राय केले, ट्रायड एंड टेस्टेड म्हणटा तशें. तुमचे कडल्यान लोकांक खुबश्यो अपेक्षा आसात आनी केदार बाब, ह्यो अपेक्षा तुमचे कडल्यान गोंयकाराच्यो ज्यो अपेक्षा आसा त्यो पुराय जातल्यो अशी गोमंतक टीव्हीच्या वतीन हांव आस्त बाळगितां. तुमी आमचे मदीं आयले. एक नवो आमदार कसो आसचो, नव्या आमदाराच्यो आकांक्षा कितें आसा, नव्या आमदाराच्यो आशा कितें आसा, हें तुमच्या उलोवण्या वयल्यान आमकां कळ्ळें आनी तुमच्यो ज्यो आशा आसात, अपेक्षा आसात त्यो पुराय जावच्यो अशी आमी आस्त बाळगितात. तुमकां दिनवास. तुमच्या हातान मतदारसंघा खातीर आनी गोंया खातीर बरीं कामां जायत रावची. पूण तुमी खंय वचूं नाकात. तुमी पळयत रावात नवो डाव, नवो घडी फकत गोमंतक टीव्हीचेर.